सांताक्रूजच्या बोंडवेल तळयेची पळोवणी फुडल्या आठवड्यान करतले। ह्या तळयेचे संवर्धन जावचे ह्या हेतून हे वेटलँड एरिया म्हण जाहीर केला अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्यानी दिल्या। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to the criminal act of draining water from Bondvol lake by tampering with the outflow valve. What steps the government will take to resolve the same? Speaker sir, ये बोंडवोचो जो इशू हा वो आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांचो सारको एक सिरियस इशू जावन येयलो हा। इन बिटवीन थंय कोर्टात कोण तरी गेलो आनी कोर्टात वचून केस जी फायल केली बिकॉज ऑफ टेनन्सी ते काम बंद दवरचें पडलें कारण कोर्टान हे आमकां डिसिजन दिल्लें आसा निर्णय दिल्लो आसा की कांयच काम करपाचें ना। स्पीकर सर, वी आर ऑल्सो ट्रायिंग टू परस्यू दॅट वी आर ऑल्सो ट्रायिंग टू परस्यू दॅट मॅटर एट अ कोर्ट लेवल। एक दुसरी बाजू जी आसा पळय न्ही रिसेंटली जें घडलें तें म्हटल्यार त्या तळ्याचो वाळू जो आसा पळय न्ही तो कोणी तरी सोडून दिलो आनी उदक सगळें व्हांवून गेलें रातचें। सो तेजेर आतां उपाय करपाचो म्हटल्यार एक बरी गजाल घडल्या ती म्हटल्यार आमचे वेटलँड म्हणून ती एरिया फूल एरिया डिक्लेअर जाल्ली आसा। देर इज अ गॅजेट वीच हॅज नोटिफायड दॅट आनीक इट इज डेटेड 22/12/2023 म्हणजे डिसेंबराच्या 22 तारखेर गेल्या वर्साक ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा। येस, वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा। त्यामुळे थंय कोणाक वेस्टेड इंट्रस्ट घेवन आतां जमनी संबंधी वगैरे कांय करूंक मेळचें ना। एज फार एज द गेट इज कन्सर्न आमी ती गेट रिपेर करून ताका केजिंग जें करपाक जाय म्हणजे लॉक अँड की तें प्रोविजन मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर करतात। थिंगा कोण येता आनी ते टेनंटाचे कोण येता आनी तांकां येवंक दिना, गाय मारता, मारूंक येता, हें थिंगासोर जावंक उपकारना। कित्याक सगळे लोक फ्री वचोंक जाय थिंगासोर वचपाक। प्लस ह्याच लोकांनी त्या तळ्याक एक उतारो आहा, हो ह्या उताऱ्याक कोणाच्यान डॅमेज करूंक जायना। हो उतारो म्हणजे हो उतारो गव्हर्मेंट आनी हे तळयेचो पाट ह्या पाटाचेर तेणी घर बांदलेलें आहा। हेजेर सिरियस एक्शन जावंक जाय। तशेंच ह्यो आतां वाल कोणें ओपन केला तेजेर एक व्हेरी सिरियस एक्शन जावं, कित्याक आमचे लोक सगळे बेजार जालेले आहा। आमी अशें केलें आनी अजून पासून कांय एक्शन जावंक ना। आय नो दिस ऑनरेबल MLA इज व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट ताका तो प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट जाल्लो जाय। अँड हांव उतर दिता तुका की फेब्रुवारी मार्च एप्रील पयलीं तें काम जातलें। एटलिस्ट केजिंग ऑफ अ गेट आनी बाकीचें रिपेर कितें मायनर वर्क आसा तें। एक थंय कोणी येवन रातचो तुमकां एकमेकाक धमकायता म्हणटा पळय न्ही तेजी पुलीस कंप्लेन हांव काय करूंक शकना, तुमी करपाक जाय ती। दॅट एटलिस्ट इज टू बी डन बाय युअर पीपल। म्हणजे आनी दुसरें थिंगा लोकल कमिटी केल्या आतां टू मॅनेज दॅट वेटलँड एरिया। ते कमिटीक मातशें एक्टिवेट करून घेता। हांव सांगता आमचे पद्दतीन लेक मॅनेजमेंट कमिटी म्हाका दिसता स्पीकर सर अजुनूय जावंक ना। ही मातशी करपाची चड गरज आहा बेगी। आनी तशेंच अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्टात तर हे करीत जाल्यार केश बा लागना, कित्याक हे सिरियस एपार जावन आसा। कित्याक हे तोय आख्ख्या गोंयच्या लोकांचे आनी व्हडली तोय ना। ही येदी व्हडली तोय सांबाळपाक कोण एक केश घालतलो आनी मागीर आमी फाटीं सत्तले अशें जावंक उपकारना। व्हडले केन्नाय व्हडल्यो वस्तू आसता त्यो डिजास्टर हांवें सांगलां तशें हें तळें जें आसा पळय न्ही वन ऑफ द बेस्ट लेक इन सांताक्रूज। त्यामुळे त्या तळ्याची कुयदादी घेवपाक जाय, काळजी आमी घेवपाक जाय आनी ते संबंधी जें कितें करपाक आमचे कडेन तें आमी करतात। ऑन कमिंग वेनसडे आय विल ऑर्गनायज अ मिटींग विथ द लोकल कमिटी वीच हॅज बीन अपॉइंटेड फॉर दॅट लेक। तांकां घेता तुवें यो सायन्साक 4 वरांचेर। स्पीकर सर, हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक, कित्याक ताणें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भरपूर काम केलां आनी तुवें काम केलांच म्हणून आमचे लोक आतां इंट्रस्ट घालता शेतां रोवपाक।